तरणाट्यांमदीं खेळा कार्यावळी कडेन प्रशिक्षणात वायट वागणूक सोंसचे नात, खर कारवाय करतले म्हण मंत्री गावडे उलयला। तशेंच कुट्टी खेळा संकुल आसात ताका नवो साज दिवपाचें थारायलां। कोचा संदर्भात बऱ्योच कागाळी येता, ताचेर आमी कारवाय करतले। प्रशिक्षकांचे म्हणणे आयकून घेतले म्हण मंत्री गावडे मुखार म्हळां। सर, रिगार्डिंग जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हा कुट्टी ताजो जो सद्या प्रॅक्टीस करता पळय म्हणजे लेदर बॉल, ताका लागून खूब डिफिकल्टीज येता। मेंटेनन्स सारकें ना, जावं ते नेट सगळे हें जाल्ले आसा। एक गोष्ट फोंडा आमचो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा त्या कॉम्प्लेक्साचे आमी ऑलरेडी नवो साज ताका दिवपाचो आमी ठरलेलो आसा आनी एक्सक्लुझिवली फोंडा कॉम्प्लेक्स जो आसा पळय तो क्रिकेट आनी बाकी सगळे जे एक्टिविटी, कारण तो आमचो कॉम्प्लेक्स जो आसा तो एका नॅशनल गेम्सा खातीर इज वन ऑफ द वेन्यू। जो क्रिकेटीची जी पीच जी आसा ती नेट जी आसा, आतां म्हाकाय बऱ्योचश्यो कंप्लेनी कोचा संदर्भान आयिल्ल्यो आसात। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टीव कोच। जर तेंच्या कडेन जर जबाबदारी जर तांकां जर घेवपाक जर कळना, कारण कशें आसा आज पर्यंत तेंच्यांनी कितलो पत्रव्यवहार केलो, कितले जाणांक सांगलें तें आमकांय कांय खबर ना। तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ती चवकशी करतलो आनी फाल्यां सकाळी अशे कोच बीन आनी कोणाक जर काम जर करपाक ना जाल्यार तेंच्यांनी सरळ वचचें, काही एक्शन घेवचे पयलीं वचचें। ह्योय काही गोश्टी आतां स्पोर्ट्स आय हॅव टेकन इट व्हेरी सिरियसली। बारीकशे नेटाक लागून लोकांची जर कंप्लेंट जर आसा हें बरोबर न्ही। अशी नेटां आनी आमी बाकीचे सगळे एक्टिविटीज कितलेशे आमी टर्फ आमी पिचीस करपाक सुरवात केल्ली आसात। ह्यो ज्यो ऑलरेडी फोंडा सारक्या आनी म्हज्या तालुक्यान पडटा आनी ह्यो ज्यो अश्यो काही गोश्टी कंप्लेंट येवत म्हळ्यार स्टाफ इज इनकॉम्पिटंट अशें म्हाका तरी सांगनशें दिसता। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो आनी सगळ्योच काही गोश्टी एका नेटाक लागून पीच मेंटेनन्स करपाची जबाबदारी कोणाची? थंयकर मागेलो स्टाफाचे बसो ते ईडी येतलो, मंत्री येतलो। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जो कोण ट्रेनर आसा, जो कोण आसा ताजेर आसा। तांकां आतां सगळ्यांक रिस्पॉन्सिबिलिटी घालून घेवपाक जाय। हेजे अर्थ अशें जाता की म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ज्यो आसात हे लोक फक्त सॅलरी खातीर येता। म्हाकाय आतां हेंचेर स्ट्रिक्ट आतां नजर दवरपाची गरज आसा। दुसरी बाजू म्हाका आयकून घेवपाक जाय, कारण कोचाचो विशय कितें आसा, कितें ना, कित्या खातीर ह्यो काही गोश्टी उरिल्ल्यो आसा। म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशे तरेची आमकां बाकीच्यो सगळ्यो पिचीस आमी आतां सगळ्यो रिनोवेट करपाक लागिल्ले आसात। इवन कालचे सुद्दां म्हाका मडगांवचे प्रपोजल आयिल्ले आसात। इमिडिएटली आय हॅड गिवन डायरेक्शन्स टू माय ऑफिशियल्स, बाबा ती पीच आमी डागडुजी करपाक जाय, तांकां कितें जाय ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपाक जाय। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आज मुखार वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। डेफिनेटली आय ऑल्सो पर्सनली विजीट टू द फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दी क्रिकेट जी पीच जी आसा थंय हांव विजीट करतलो आनी तदनंतर हेजो निहाळ घेवन तुमच्या मुखार हांव येतलो। कारण सर, जे 120 भुरगे आशिल्ले आमी पळयताले की मारयान जेन्ना ट्रेनींग घेतालो, आयज तितले जवळ जवळ 100 भुरगे मडगांव वयता किंवा पणजे वयता ट्रेनिंगेक। सो हांगा कोण रावपाकूच सोदना। आतां हेजें कारण कितें? शेवट मडगांव आनी पणजे वता ते कांय आमचे एसएजीच्याच कोचीस तांकां ट्रेन दितात। आतां दॅट मिन्स ज्या वेळाचेर मारयान जे वेळ आशिल्लो त्या वेळाचेर तूं म्हणटा की 120 विद्यार्थी आशिल्ले। म्हणजेच हो जो आज जो कोच एक तर एखाद्या प्रॉपर कोचिंग दिनासतलो कोण तो, किंवा एखाद्या ताजो एटिट्यूड किंवा बिहेवियर एखादो रॉंग आसपाक, रूड आसपाक शकता, किंवा टायम हो जो आसा पळय तो अत्यंत महत्वाचो आसा। हे टायमाची एखादी पाबंदी ताजे कडेन नासपाक शकता। ह्या सगळ्याचे हें करून कस्टडी चवकशी करून योग्य तो निर्णय आनी योग्य ते काही गोश्टी डिसिजन घेवपा खातीर हांव विदीन 4-5 डेज भितर हांव ते काही गोश्टी घेतलो। आत्ताच्या आत्ता हांव म्हाका रिपोर्ट मागयता आनी त्या प्रमाणे काही गोश्टी निर्णय घेवपा खातीर हांव फाल्यां म्हणल्यार ताजेर तोडगो काडटां।